आमचो बर्डबीट येयलो सगळे आमी आमचे कार्य केले देवाचे आनी आमी गेले सांजे जेन्ना येता जाल्यार पळय जाल्यार सगळे पॅक केल्ले आसा आनी कोणें केले काय खबर ना आमकां। सो आमकां आतां आरती करपाचें सोमारची आमची आरती आसता देवाची। सो आमी हे आमची वाट केली आनी आमी आरती बिरती केल्यो आनी आतां कोणें केलें तें आमकां काय खबर ना। सो हेच्या खातीर आमी कंप्लेंट केल्या म्युनिसिपॅलिटीक केल्या PIक केल्या। सो आतां एज पर हे ते तेंच्यांनी फॉलोअप करपाचें। तुमचे फुडें कितें डिसिजन ना फुडें जर समज आतां ऑथॉरिटी समज जर कांय करना एक्शन घेयना जाल्यार मागीर तेजे वांगडा आमकां कितें तरी करचें पडलें। कित्याक आमचो अख्खो गांवचो लोक एकठांय जालो वाड्या वयलो सगळो लोक। कित्याक आमचे हिंदूचे देवस्थान हें आमी आतां ना ना म्हणल्यार 40 वर्सां जालीं ह्या देवस्थानान आमी फॉलो करता। सो आनी अचानक कोण येता आनी हांगासर ब्लॉक करून वयता जाल्यार आमकांय वायट दिसतलें। सद्या आमी कितें केलां आमी देवळा खातीर आमकां कितें आरती करपाक तितले आमी वाट केले। एक्चुअली थंय एक बोडगेश्वराचें टेम्पल आहा आनी थंयसर कोण अननोन पर्सन कोणी येयला आनी फेन्सिंग घातली। हांव थोडे म्हणटा ते भाटकान म्हाका दिसता म्हाका आतां 40 वर्सां जालीं थंयसर कोण हांवें केन्ना भाटकारूय पळोवंक ना कांय ना। तेणी आपलें फूल देवळाक फेन्सिंग मारला आनी देवळान वचपाक वाट ना। एक बारीकशी वाट केल्या म्हाका दिसता एक तर दर्यान पडटलो नाल्यार ती वायर घातल्या बॉब वायर म्हणटा पळय तेजेर पडटलो। धाकटो भुरगो समज सायकलीन गेलो एक तर दर्यान पडपाक जाय तेका नाल्यार वायरीर पडपाक जाय। खंय तरी दोनी सायडीक तेका सुसायडूच कशें आहा म्हाका। Yes, I have received one complaint signed by several people. I have directed my technical section to go and visit the site. Accordingly, once the report comes, I will take appropriate decision in the matter. As of now, I mean to say that fencing permission to put a barbed wire is not within the purview of the municipality, and I cannot grant any permission. The party has also not approached till date to us. So necessary decision will be taken today.